साद्या काळाचो दुसरो आयतार. जराल प्रस्तावन. आज सगळी पवित्र सभा साद्या काळाच्या दुसऱ्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता. आनी आयची सर वाचपां आमकां देवा आनी मनशा मदलो संबंदा विशांत जाणा जावंक आपोवणी दिता. देव जावन आसा मोग. देवान आपल्या मोगान मनशाक आपल्या सारक्या आनी सुरूपाय सकन रचली. दादलो आनी स्त्रीकन तांकां रचून मुळ्याव्या कुटुंबाचें घडप ताणें केलें. अशें काजारा एकवटा वरवीं दादल्या स्त्रियेचो एकवट घडता आनी कुटुंबां जिवीत आरंभ जाता. पवित्र पुस्तकाचीं विविध पुस्तकां आनी निदर्शनां काजारी जिविताची वापरून देवा आनी मनशा मदल्या संबंदाचें म्हत्व आमकां समजूंक प्रयत्न चलयला. आयच्या देवस्तुतेचो केंद्र काना नगराचें काजराचो दबाजो. काजराक मरये आनी जेजू सांगता ताच्या आपोस्तलांकी आपोवणें आसलें, पूण वायन उणो पडटा. मरयेच्या उतरा प्रमाणें जेजू उदक वायनान बदलता. ह्या आश्चर्याचें विवरण वायन उणो पडचें म्हणल्यार तांच्या काजार जिवितांत मोग नासलो. पवित्र स्नाना वरवीं आमी देवा थंय एकवटल्या. हो संबंद आनी मोग आमी निरंतरी जिवंक आसा. तर देवा आनी आमचे मदलो संबंद घट सांबाळून जिवीत देवा मोगान भरून जिवंक ह्या संभ्रमांत करपा मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या पयल्या वाचपांत इजाया प्रवादी मेस्साया देवा आनी आपल्या लोकां मदलो संबंद थीर करतलो म्हणलें स्पश्ट करता. देव तांकां पवित्र करतलो आनी न्हवरो आपल्या व्हंकले थंय संतोसल्या बरी देव आपल्या परजे थंय संतोसतलो म्हणलें कळयता. आमचे वरवीं आमी कितेंच करूंक शकना, बगर देवा सांगात आमकां म्हत्वाचो म्हणलें तो समजयता. तर हें उतर आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. भाग्यवान पावल देवान आमकां विविध देणी फावो केल्यात म्हणल्या विशयांत कळयता. ही सर देणी बऱ्यान उपयोग करून पवित्र सभा आनी क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक वापरूंक जाय म्हणलें शिकयता. ह्या पासत सर्वातय आमी एकवटान जिवंक तो आमकां आपोवणें दिता. तर हें उतर आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. आयच्या सुवार्थेंत भाग्यवान सुवांव काना नगरांत जेजून केल्लें पयलें आश्चर्य आमच्या मुखार दवरता. जेजू आपली परगडचिनी सुरू केल्या उपरांत हें ताचें पयलें आश्चर्य. ह्या आश्चर्या वरवीं कशें आमी देवा आनी आमचे मदलो संबंद बांदून हाडीत म्हणलें विवर्सिता. तर ही सुवार्ता आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेक आनी सर तिच्या वडिलांक हुर्बेवंत कर. सर वडिलांनी सर भावार्थ्यांच्या भावार्थी जिवितांत जावचें शेळमोडपण वरोवन पळोवन देवा आनी मनशा संबंद घट आनी मजबूत करूंक नव्यो वाटो आनी शिकोवण्यो कार्यारुपाक हाडूंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान भर म्हण मागता. दुसरें देशा पासत. मोगाळा बापा, आमच्या भारत देशांतल्या फुडाऱ्यांक संविधानांनी ज्या तीत राष्ट्राक दिल्ल्या कायद्यांत बदलावण करिनासतना सर लोकांक तांचे हक, धर्म स्वातंत्र्य आनी जिविताक फावो त्यो सवलतो दिवंक वावरूंक तांकां तुज्या आदारान भर म्हण मागता. तिसरें कश्टतल्या आनी इजा भोगतल्या पासत. दयाळ बापा, विविध कारणांक लागून कश्टतल्या आनी इजा भोगतल्या संगीत उराव. तांच्या कश्टांत हांव तांकां सावकासाय लाभय. तांणी धैर्य सांडिनासतना कश्टा उपरांत सर्गी वैभव फावो जातलो म्हळ्यार बरवशान जिवंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हण मागता. चवथें काम सोदून आसल्या पासत. विस्वासी बापा, शिक्षण जोडून काम नासतना बेकार आसच्या सर आमच्या युवजणां बरवशान भर. तांच्या शिक्षणाक आनी तांके प्रमाणें बरें काम तांकां फावो कर. अशें तांचो फुडार बांदून हाडूंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हण मागता. पांचवें मिसाच्या बलिदानाक हाजर आसल्या पासत. काकुळदारा बापा, ह्या मिसाच्या बलिदानाक हाजर आसल्या सर्वांक तुज्या पुता थंय आकर्शीत कर. पवित्र स्नाना मुखांतर देवान आमकां ताची भुरगीं केल्यात. आमची जबाबदारी आमी पाळी आनी साक्रामेंताच्या आचरणा वरवीं आनी दयाळकरणी आदर्शा वरवीं देवा थंय आनी पेल्या थंय आमचो संबंद मजबूत करूंक आमकां तुज्या आदारान भर म्हण मागता.